friends, welcome to Gankarpon with me Suraj Nandrekar. Welcome to this new show, Fact versus Fiction on Gankarpon. Today we have a special guest with us who was a former Chief Minister of Goa, Benavali MLA, then the Minister for PWD. He has enjoyed various posts in the government. He has been one of the tallest leaders of Goa SA and also South Goa. So today we are going to discuss with Mr. Churchill Alemao what is his plans for next this coming elections and what he is going to do. He recently changed over to the Trinamool Congress and we are going to ask him various questions regarding this. Welcome to the show, Churchill Bab. Churchill Bab, tell our viewers first thing, what made you change party to TMC? सद्या तुका पयलीं सद्याक हांव आख्या म्हज्या गोंयचे भाव भयणांक हांव येता की आयच्या दिसाक वोटर्स नॅशनल डे हाजी पोरबी हांव सगळे म्हज्या गोंयकार भावांक दिता आनी आतां बाब सुराज कितें दिता तेच जबाब दिता सांग म्हाका कितें जाय तुम्ही आता इलेक्शनाचे पयली you were with NCP. Suddenly you changed over to Trinamool Congress. What was the reason? Was it the denial of ticket by NCP for your daughter? No. That is, my daughter is not depends on me. I am not forced her to come in the politics. She is a politician. Okay. She is a politician. So what is the reason? The reason is this. What I am saying the reason, if it is wrong, then you call Chalakumar. Dr. Chalakumar, who was the observer here, and Mr. Babu Kawalekar is here. You call them. What is the reason? You see, I am the person always in politics straight. I am not going to हाटल्यान तुका हांव केन्ना मारपाचो ना म्हणजे स्टेट पॉलिटिक्स आनी कित्याक दिलें हांव सारको ओपन पयले सुवातेर दिग्विजय पळय गोंयांत गेला दिग्विजय तेन्ना आमी मागले भितर सरपाक काँग्रेसीन ताणें सांगलें ना म्हाका घेवपाक जायना म्हाका एलायन्सूय करपाक जायना आनी म्हाका एलायन्स केलें जाल्यार तुजेर केस आहा ही गजाल तू सांगता 2017 तेच घे न्हू कित्याक जालें तें सांगता सो तेन्ना ताणें हांवें ताका सांगलें दिगांबराचेर केस ना तो म्हणल्यार तो आमदारातले केस आसना अशें सो घेवपाक जायना लुजन फादरान सांगिल्लें ताका 2 सिटां तरी दी निमणे लुजन फादर प्रेसिडेंट जाल्लो 2 सिटां तरी दी ताका आनीक जायवील बाब ताणें सांगलें ना म्हाका म्हणूंक लागलो तुका तर वचपाक जाय जाल्यार तूं विजया गेले पार्टींत वच हांवें ताका सांगलें विजय पळय म्हणटा तो आमदार जावचें फुडें आमी तयार करपी ताका हांव थिंगा मुन्सिपालिटी एलेक्ट करपाक आनी कितें करपाक हांव आसलो करपाक सो हांवें पळय पार्टी केल्या तेन्ना तुका म्हळ्यार खबर ना हांवें हेजी बी पार्टी केल्या हांवें जायते आमदार हाडले आनी ताका सांगलें हांव सिनियर आहा खूब म्हज्यान ते पार्टी वचपाक ना हांव म्हळें तूं तरी घेयना जाल्यार हांव मुगेलो डिसिजन घेतलो तो म्हाका सांगनाका तेन्ना तो म्हणला तूं NCP वचनाका तूं आनी खंयचे पार्टी वच NCP वचनाका हांवें म्हळ्यार NCP वयता तो हांवें NCP गेल्यार म्हाका उडयतलो
आनी म्हाका NCPन आपोवना. हांव वर्सान NCP सांगलें हांव इलेक्ट जाता, हांव भितर सरता भितर सरता. आनी NCPन हांव भितर सरलो. जेन्ना NCP भितर सरलो तेन्ना आमकां टिकेट दिवना. लुजील बजारून जावन तिका बायलेन पासून कितली मागली आनी दिवना. प्रॉब्लेम म्हाका मुगेले बाणावलेच्या लोकांनी खूब मतान जिखयलो. उपरांत हांव लॉज नासलो मनीस म्हणटकूच एक सेक्युलर गोवोरमेंट म्हणून हांवें मुगेलो गावडे बाब एकदम फ्रेंड आसलो तेका हाडलो. तेका हांवें सांगिल्लें तो इंडिपेंडंट आसा, तूं बाब यो आनी आमी एक बरो गोवोरमेंट करया. मुगे उतराचेर गावडे बाब येयलो आनी प्रसाद आहलो, 2 जाणां आनी हांव 3 जाणां. आनी काँग्रेसच्या 17 हांवें व्हरोन लुजील फळदेरा कडेन आमी तिगोय गेले आनी आमी तिका लेटर दिली. लेटर दितकूच लुजील फळदेरान रोखडोच दिग्विजय आपयलो आनी म्हणलो थंय आमी 17 आनी 3 जाणां 20 जाले. तूं लेटर व्हर आनी गव्हर्नराक दी. तुका जाय तेका तूं CM कर. आनी एक आमी हाडले. हें दिग्विजयान लेटर गव्हर्नराक दिवना. तो दीस गेलो. दुसऱ्या दिसा हांव घराको आहलो, न्हिदलो आहलो. 5:30 डॉक्टर चालाकुमार आनी दिगंबर कामत गेले घराको येयले. 5:30 दियार धाडले. जालो आज म्हणलो कसो गव्हर्मेंट करया. आमी म्हणलो परवरीचो रोहन कावंटीक घेवन येता. तूं मातशें म्हणलो गावडी बाबा हाड. प्रसादाक आमी आपयला. गाडी बाबा बरें गेलो हांव सकाळ फुडें 5:30 उठलो. तो म्हणलो आपल्याक गेल्यार आपूण तुका हिंग मेळटा खंय बांबोले ते कडेन. तिगेले थिंगा एक भयणी लग्न जालो. आमी थिंग मेळ्ळे 8 मेळ्ळे. 8 दिगंबर कामत तेगेलो कोण तो सोयरो पिंकी, डॉक्टर चालाकुमार आनी जायते जाणां आहाय. हांवें तांकां 8 आमी आहाय ते 8:02 वरां जालीं. हें गोडे हाडपाक जायना. आनी तेन्ना गावडे बाबाक पारीकारान प्रॉमीस केला मिनिस्टर. म्हाका तेमी कोत म्हणलो भायर रावन. हांवें मिटींग घेयली आख्या मुगे भोकारान. म्हाका भोकार सगळे वच म्हणले 2-3 जाण अप्लाय केले पूण हांव वचना. पूण तेन्ना मागीर 2 हांवें सांगलें गावडे बाब तुमी चला आनी हांव घरा येयलो. तो गव्हर्मेंट BJPन केलो. विजय सरदेसाय आनी ते सगळे गेले आनी तेमी केलो गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंट केलो म्हणटकूच हांवें तांकां इश्यू बेजाचेर सपोर्ट केलो. कित्याक म्हगेलें काम जावपा जाय. हांवें त्या कडेन एक मिनिस्ट्री गेली ना म्हण केन्ना चेअरमॅनशीप गेली ना. सो पारीकार जेन्ना दुयेंत जालो तेन्ना हांवें चिंतलें हांव तो एक 5 जाणां उरतलो. तर हांवें 4 जाणांक फोडले आनी एकलो हांव 5 आनी 5 फुडें फुटले. आनी ते 16 जाणां एकलोच विश्वाजीत राणे BJP गेला. 16 जाणां आनी 5 जाणां कितले जाले 21. हांव येयलो आनी डॉक्टर चालाकुमार आपयलो. आतां हे 5 जाणां आमी. तुका जाय तेका चीफ मिनिस्टर कर. तो म्हणलो नो प्रॉब्लेम सर. म्हाका हँग मारली एकदम बेस्ट जालो. तुमी कोणाक सांगनाका ना म्हण तूं म्हणलो लुजना सांगनाका, दिगंबरा सांगनाका, एक सांगनाका. आपूण चीफ मिनिस्टर हाडटा कॅन्डिडेट. ताणें बाबू कावलेकाराक चीफ मिनिस्टर म्हूण हाडलो. आमी बाबू कावलेकार हाडलो. एकदम बेस्ट जालें. बारीक समाजा तर तुमकां एकदम बरें जालो. हांव हॅपी म्हणलें केन्ना करया. आनी तेन्ना म्हाका आमगेले सगळे फुटबॉल मोग्यांनी म्हाका सांगलें तूं हे पावटी एक बस कोणाक आमगेले GFE इलेक्शनाक लावीन आमचो भाव संपलो. तेणें मुगेलें त्या इलेक्शन केलें. हिणें आमगेलो बाबूश खंयलो मेलो तो तेमी केलें आनी हांव खंय पावलो ना. त्या दिसांनी हांव खंय गेलो ना पासून फोन मारले. 14 दीस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दीस
आमी हाय पाहिजे आज कोताय हाल कोताय आज कोताय हाल कोताय आमी डॉक्टर चालाकुमार कितें जालें तुगेलें वॉट इज हॅपन तो म्हणटा गोळे दिगंबर जावतलो ओरिजिनल जावतलो आमी चोय तूं म्हळ्यार मामांगेर म्हज्या तोंडाक घायनाका चिवन दीन तुकोळे 16 सिग्नेचर आहाय पळय म्हणलो वय आमी 5 जाणां सायन माताय बाबू कावळेकर म्हणलो येस बेस्ट ती सायनी मारून दिना जालें कितें तूं सांग म्हूण सांगलें तुका वयर सेंटरासून प्रमोशन दिनाय कित्याक हे तर सगळे पळय कोण पळय करप्शन आहाय तांकां सरकार केलो नाका कित्याक ते अमित शाह आनी मोदीक कितें काँग्रेसीकूच सरकार करपाक नाका 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 न्हू हांव सांगत न्हू आमगे ओपन चॅलेंज तूं आपय तेमकां हांव ते स्टेज येता आनी ना म्हूण सांगता बाबू कावलेकर विचारपाक जाय आज प्रेसिडेंट 14 दीस काडले 14 दीस फूल तेदो काडले न्हू जालें ना हे आमकां हालीं काँग्रेस बिश्ते काँग्रेस म्हूण रावं जाय कित्याक पयलीं मनीस पळय हाय तांकां जायते करप्शन आहाय ते करप्शन आहलो मनशाक ताकत ना तांकां सरकार करपाक भिताय ते पाको भितोडयत ताका लागून सरकार जायना हांवें चिंतलें हे मुल्यान भानगडी बरी ना तेन्ना हांव म्हळें म्हजे फाटीं खंय जातलो कितें करया थोडी हे फाटी म्हाका प्रफुल्ल पाटीलान आनीक आमी जनरल सेक्रेटरी आनीक शरद पवारान सांगलें हे फाटी आमी सारके शुअर आमकां 8 सिटां ते दिताय ऑलरेडी उलोवन जालें आमी 8 सिटी जाल्यार सरकाराक वतलो तो म्हणून सरकार जातलो तरी हांव 8 सीट जाय म्हूण 8 म्हयने काडले 8 म्हयने काड रे जायना आज कोताय हाल कोताय जायना तरी म्हाका म्हणून जालो अमेरिका जालो हेडे बाब हिंगा तो म्हणलो गुंडू रावना गुंडू रावना तेका चेडो बच्चा भुरगो गुंडू रावना तो भायर गेलो आनी तुका लागून मेळना कित्याक हांवें मुगे टायमींग दिलो प्रेस मुगो जाता केदो हें कोता तुगे डिसिजन केदो घेता सो एक दीस म्हाका सांगलें हेडीन जालें गुंडूराव भायर गेलो तर तेच रातचे कोडे गुंडूराव विजय सरदेसाय राहुल गांधी फोटो येता आनी हांव भायर गेलो हांवें काडलो फोटो सगळ्यांक धाडलो हें कित्याक फोटो मारता भायर गेलो थर्ड डे म्हाका गुंडूराव मेळ्ळो आनी दिगंबर मेळ्ळो खंय नामदेल हॉटेलांत हांवें विचारलें आमकां 8 सिटां दिवपाचें ना म्हणलें ना तुगेलें 1 सीट जाल्यार आमी म्हाका तुगे सीट म्हाका कित्याक जाय तूं 8 दीस जाल्यार उलयना जाल्यार हांव ना हांव मागीर गेलो हांव वचोन मागीर हांवें मुगेले पार्टीचे लिडराक सांगलें हांव तुका आनी 20 दीस दिता 20 दिसान तें म्हजी खबर करूं ना हॅलो हेडे बाब म्हणून जालो हेडे खबर केला आनी 20 दिसान जेन्ना हांवें चिंतलें बाबा ही वस्तोरी दिदी ममता बनर्जी एक टीएमसीची पड लिडर आहा ते एक हांव 96 वळखता 96 म्हाका लोकांनी मुगे मोगा लोकांनी सावथाचे म्हाका MP मुपून धाडलो एडवर्ड फाल तेन्ना हें आसता एडवर्ड फाल उडून आनी तेन्ना ही बायल पळय म्हणटा दिदी सारकी काँग्रेसीची राहुल गांधी आमगेले राजीव गांधीची स्ट्रॉंग सपोर्टर ती काँग्रेसीचेर MP जावन येयली सो हांव तेन्ना ते मेळ्ळां ती हांवें कितली ती सारकी जवळ बी चोयला सो तेचेरय तेमी होंट मारलें तेन सोडें आनी हांव पण 96 गेलो तेन्ना ऑपोजिशन लिडर तुगेलो ऑपोजिशन लिडर कोण ऑपोजिशन लिडर हो आहलो जेन्ना उपरांत शरद पवार आहलो शरद पवारान खंय फट मारलें ताकाय भायर उडयलो काँग्रेसचो सो जेन्ना ना नो बट I'll tell you why you are saying no I'm jumping ना तुका सारकें सांगल्यार बरें न्हू तुका कितें जालें तें ना तो कितें म्हणलो ताको जालो सांग बाय तुका नाजाल्यार येनाका म्हाका प्रेस घेनाका हें नो प्रॉब्लेम कित्याक म्हाका फुडें मारपा जायना जेन्ना मागीर तें सांगलें की तेन्ना हांवें चिंतलें ही बायल मागीर गेली चीफ मिनिस्टर जाली दिदी चीफ मिनिस्टर जाली एक पाट जाली 2 पाट जाली 3रे पाट जाली
तेन्ना हांवें चिंतलें ही एकली बायल इंडियेक कोणाक भिना, खंयच्या लिडरांक भिना, ती झगडटली. आनी त्या हेजेर हांवें चिंतलें. आनी जेन्ना लुजीन फाळेर म्हगेलो इश्ट तो तितून गेलो तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें, चर्चिल तूं यो आनी तूं जाय. हांवें सांगलें म्हज्यान जावपाचें खंय ना, हांवें सगळें हांव सांगून हांव बरे भाशेन येता आनी हांव उजळटा. कित्याक म्हाका तेजेर विस्वास आसा. ती 100% सेंट्रलाक प्रायम मिनिस्टर चेराक झगडटाली, ती झगडटली आनी ह्यार कोणाक ताकद ना. चर्चिल, एज यू स्टार्टेड युअर करियर खूप पयलीं, खूप वर्सां जालीं हे जालीं, यू बिकेम चीफ मिनिस्टर, बट वाय हॅव यू नॉट बीन स्टेबल इन वन पार्टी? एका पार्टी तूं म्हाका एक सांगची, हे सगळे पॉलिटिशन आहाय तो एकलो पूण एक पार्टी आहा मूं? ह्या 40 पड आमदार आहाय ते एकलो पूण एक पार्टी आमदार खंय? म्हाका कितें जाता तूं? तो एकलो मनीस दाखय म्हाका एक पार्टी आहा मूं. ओके, सो ना हांव तुका विचारता, तूं आन्सर दी मरे म्हाका. ना तेच म्हणटा हांव तुका विचारता, तूं आन्सर म्हाका दिना तूं प्लीज. ना तुका हांव विचारता पयलो म्हाका ना म्हाका ना म्हाका ना म्हाका तूं हेजी आन्सर दी. वाय यू ऑल आस्किंग मी? आय एम नॉट ओनली आस्किंग यू, आय एम ना ना म्हाका तूं हेच म्हाका आन्सर दी मरे. आय एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एवरी पॉलिटिशियन. नो, आय एम आस्किंग यू तूं म्हाका दाखय एकलो मनीस आहा म्हणून. साळदीन पळय आहलो मुगेलो इश्ट साळदिनी, एक टायमाचेर नाल पार्टी करून पारीकारा बरोबर मिनिस्टर जालो, चीफ मिनिस्टर जाला. पत्तो काँग्रेस आहा. अलेक्स सिकेर पारीकाराक मिनिस्ट्री आहलो, पत्तो काँग्रेस आहा. राणे बाब एकलो मनीस म्हणटा एम.जी. सोन काँग्रेस येयला, आतां काँग्रेसान येयला, पूण तरी आसा तो घर चेंज केला. एकलो मनीस पड घर चेंज करता आहलो तो आज ह्या संवसारान ना. तो कोण? शांताराम नायक. तो एकलो रायला. हेर सगळे इन्या तिन्या हांवें मरे. जेन्ना तुवें आतां एक घर काडलें आनी घरान तरी तूं बरो पास जायना, तुवें तें घर सोदचें पडटा न्हू. पार्टी चेंज जायनाका. जेन्ना लोकांक कितें बरो जाय तें आमी करूं सोदता न्हू. हांव आतां जेन्ना म्हाका काँग्रेसीन कितले पाटी भायर मारलो, कितले पाटी म्हाका पांय पडले मुगोडे येवपाक, पूण हांव लिडर खंयचे पार्टये न्हू. हांव लिडर म्हणटा म्हाका लिडर म्हणून म्हाका लोकांक लिडर केला. हांव म्हाका लोकांक सांबाळा. जेन्ना हांव लोकांक सांबाळा देखून आयज म्हाजो पॉलिटिक्स आहा हांव. कित्याक हांव लोकांगे मनीस. हांव लोकां बरो सुद्दां एप्रोच आहा आनी हांव बारीक समाजा बरो सुद्दां. आतां लोकांकडे टीएमसीचे सिंबलाचेर वता. सो हाऊ हॅज बीन द पीपल्स रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो? म्हाका मुगे लोकांचो रिस्पॉन्स सांग बरो कांय नको. आख्या गोंयच्या लोकांचेर पासून आयज तुका हांगा टीएमसीचेर बरो. कित्याक जेन्ना आमी टीएमसीचे 3 स्कीम केले, त्यो स्कीम चोवून हे सगळे पीस जाले. त्यो स्कीम जालो जाल्यार त्यो स्कीम तरी आमी सरकार जालो, त्यो स्कीम तरी एक मेळ्ळ्यो सगळ्यांक, जाल्यार गोंयांत सारकें स्टेबल जाता. तुका कितें दिसता टीएमसी कितले सीट जिखूंक शकता? आमी सरकार करपाक कोरले. आमी टीएमसी सरकार करतो. सरकार जेन्ना अलायन्स आहा, टीएमसी कडेन अलायन्स आहा, एमजीपी ते आनी आमी म्हणून सरकार करतले. गरज पडले काँग्रेसीचो बीन सपोर्ट ऑटोमॅटीक येतले मरे. कोणाक गरज पडटे ते आनी वयतले तर गरज पडा येतले न्हू. When only it is being said that AAP is also doing well. So what do you think? आतां म्हाका खंयची पार्टी बरी कोण हांव सांगूंक शकता. आप मुट्टी तुका हांवें पयले फावट सांगलां. आप मुट्टी बी टीम बीजेपीची. आप मुट्टे गेले ते पार्टी बोल्स म्हणयताले, बोल्सांक पयशे घेवपाक. हे पावटी पयशां दुवर काडा. खंयचे पयशे ते? वन मॅन शो तो. ते आप आनी बीजेपी वन मॅन टीम. वयल्यान झगडटा, भितरल्यान एक. ते बरें कोता, ते बरें कोताय, काँग्रेस बरें कोताय, चर्चिल बरें कोता, आनी कोण आहा तो बरें कोता, इंडिया आहा तो बरें कोता, सगळे बरें कोताय. So you don't see AAP as a major opponent in म्हाका हांव मुगेलो बस सांगता. मुगेलो पळय म्हाका लोक आहा भांगराचो, मुगे बाणाले लोक पड्या, ते इलेक्शन जिखपाक म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. म्हाका कोण स्ट्रॉंग न्हू. हांव सगळ्यांक स्ट्रॉंग. म्हाका स्ट्रॉंग म्हणटा कोण ना. हांव सगळ्यांक स्ट्रॉंग. म्हणजे पार्टी बसता तेणी स्ट्रॉंग ना. तूं चोय
काँग्रेसीक 4 जाणां एस्पिरेशन आहले बाळाल्यान 4 जाणां. एक म्हणटा ते जिना, एक म्हणटा ते आमगे रॉयला, एक म्हणटा तो मिकी आनी एक म्हणटा तो पिंटू. ओके 4 जाले आनी कोण आहलो खबर ना. आतां काँग्रेस म्हणल्यार कितें जालें, काँग्रेस म्हणटा ते तांकां पयशे दिले तूं कोणूय यो तिकेट घे. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, चर्चिल आलेमाव उडोवपाक खूब तयार जाल्या, आख्खे तयार जाले ते. प्रॉब्लेम चर्चिल आलेमाव तुका खबर आहा, जेन्ना हांव एडवर्ड फादर उडोवन गेलो म्हाका बाणावलेच्या लोकांनी म्हगेल्या भावाक झोकच ना बसय म्हणून. आमी झोकच ना बसयलो हिंगा. राणीक सरकार येतना राणीन एक मिनिस्टर धाडले, एक मिनिस्टर. एक कडेन येयलो मोबीन, एक कडेन येयलो सुभाष, एक कडेन येयलो लुजीन, अशें करून एक विलेजीन रायले. कोण जिंकले थिंगा? लोक मगेर न्हू रे बाबा, लोकांक आमी झोकच ना जिखयले न्हू. जेन्ना लोक आहा तो वोट आहा न्हू, तुका लिडर कोणा जाय रे? लिडर म्हणल्यार कितें? जेन्ना लोक म्हणटा लिडर, लोक म्हणटा जेन्ना वोट घालता तेन्ना तो एलेक्ट जाता. आनी मुगेलो मोगाचो लोक बाणावलेच्या लोकांनी म्हाका केन्ना सोडना. आनी हांवें तुका सांगलां हें मुगेलें लास्ट इलेक्शन. सो लास्ट इलेक्शन हांवें लोकांक मागलां तेन्ना तूं म्हाका सदांच सांबाळा, एक पावटी म्हाका सांबाळा आनी मागीर मुखार आनी अशें नाका. 2012 जे झाले, आता तुम्ही म्हटलं युअर डॉटर इज हसेल्फ अ पॉलिटिशियन ऑन हर ओन. तुम्ही त्याच्या फाटल्यान लागून ना की ताका आपण मुगेल सापडा, मुगेल सापडा फोर्स करू ना, पण शी इज अ पॉलिटिशियन. यस. सो आता 2012 जे झाले तुमचे 4 सीट जेन्ना पडले, डोंट यू थिंक यू हॅव टू डिव्हिएट फ्रॉम दिस प्लॅन? नो चान्स. पारीकार जेन्ना मतदारसंघात कॉन्फरन्स जालो, आपण आनी दिगंबरान एकठांय जावन EVM केल्ले म्हणून तूं कितको वळखा म्हणून. हांवें तेन्ना सांगलें तुका EVMाचें पळय म्हणून. आरे तूं म्हाका एक सांग, हांव लुजीन फळेराक उडयता इलेक्शनाक. हें आसा सेफ गोवा आनी उपरांत हांव इतलो डेव्हलपमेंट करता. खंय नावेल्यान जे इतले रस्ते पूल बांदले, सिवरेज घातली, बदलो घातली, आख्खो लोक बी बरो आहा. आनी लुजनाक गेलो एक बिस्तर सपोर्टर, तो म्हाका इलेक्शन उडोवपाक शकता आनी काँग्रेस तिकेटी जेन्ना तेन्ना काँग्रेस म्हणल्यार वयर दवरया मरे. आतां म्हणटा पोंड जालां. सो तेन्ना हांवें पयलें आमी EVMाचें पळय म्हणून पारीकाराक जाल म्हणून कळ्ळें मोस्ट म्हणे तूं कितें वळखा म्हणून. हांवें मागीर सांगितलें म्हाका कितें वळखलें. सो तेव्हा तुका सांगता हांव, तेन्ना सरकार दिगंबरान आनी दोगांयनी एकठांय कित्याक शाह कमिशन येयल्लो 35,000 crore दिगंबरान मिनिस्टर हें केलें म्हणून. कितें करून ना जालें, पारीकारान केस घातली आनी पारीकारान केस घालून जे इलिगल मायनींग बंद करपाचें, लिगल मायनींग ताणें बंद केली. लिगल मायनींग बंद केली तेका मागीर चालू जालें ना. तेन्ना हांव सांगता, हांव विसरना, लोक खंय विसरत, जे पळय स्कॅम जाला 100% स्कॅम तें. पूण ते स्कॅमा टायमाचेर जे मोठे मनीस पळय आहा ते एकामेकाक सांबाळटा. आतां पोर्तुगाला पळय तेंगे आहा तो आसलोलो स्वामी, तेणें सांबाळलें ना. आनी तेन्ना दोगांय एकठांय जावन ते EVMाचें सरकार उडोवन आमी सगळें उडयलें आनी लिस्ट सिलेक्टेड केलें. तेन्ना दामो म्हणटा इलेक्शनां पळोवंक शकतालो, तूं म्हाका सांग तो पळो. हांव इलेक्शनां पळोवंक सोदता थिंगा, हांव पळो. हिंगा आमगेलो लोक सगळो वाल्याक आसलो पळय, सगळें सिलेक्ट केलें आनी तूं सिलेक्ट करून तें मेळ्ळें. सो देखून हांव सांगता तुका, चर्चिल जें कितें उलयता तेका फुटींग वता तेन्ना म्हाका तुमी सगळें आशिल्लें मरे EVM म्हणल्यार. आतां सगळे लोक खोटा आहा मरे. लास्ट इलेक्शनाक थंय मरे बाबाशान इलेक्शनाक बसला काँग्रेसचेर. जेन्ना तुका एक स्लीप येता, एक सिस्टरीन पळय मरे, आपण वोट घालो एका BJP केस घालूंक ना, ती BJP कॅन्डिडेट ना, ते मेशिनूच चेंज केलें. खबर ना तुका? सो देखून जाण जालें आनी सांगनाका जेन्ना हांव कितें पळय उलयतां पण तूं म्हाका सांग. एक फावटी हावजांत हांवें माय एक्सपिरियन्स सिद्धी रेखा सांगलें मर्डर म्हणून. सगळे 39 आमदार अकबर राहिले ऑफिसां वचका म्हणून. हांवें ती मर्डर, ती सुसायड न्हू. सांगलो सारक जालां? हय सारक जालां. मर्डर मानून गेलें कित्याक सीएमान ती पळय तांकां केस एक आयली. हांव कितें उलयता तें कितें भिस्त उलयता सर. सर आता तुम्ही TMC म्हणटा, TMC इज गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट अशें तुमी म्हटलें आता. आता 2 व्हडले लिडर TMC सोडून गेले.
कोण ते लो मामलेदार आणि रेजिनल लो मोठं ऑल लिडर बोललो ना, he लो was मोठं whatever, काय he- करे he बाबा was the बाबा ex-minister, लो ex- मोठं MLA. लो मोठ्या दावलेकाला एमएलए केल्लो हम्म. मानून घेता मान दिलं. सो त्या दावलेकार ते तो इल्या मोठो गेलो ते किजार आनी तो गेलो आणि रेजिनल रेजिनल लिडर वळो रेजिनल 3 टाइम MLA. अरे ते टाइम रेजिनल एले करपी त्याची झाले मरे हय. फुल हाळपी हांव मरे घाना तो Senior- एमएलए senior जाता झाला ना सर. अरे Whatever he said, Mr. अरे तुका हांव एकूच जाता रेजिनाल म्हणटो तेका एले करपी कोण चर्चिल आलेमा मरे ना तो आमदार जालो ऑल लिडर म्हणा ऑल लिडर कोण नाही हिंगा हांव पासून लिडर म्हणा पूण हांव लिडर म्हाका लोकांक केला लोकांक लिडर म्हणून समजला न्हू जेन्ना हांवें एले केलो मनशाक तूं मुज बरी तो लिडर म्हणाका प्लीज सर कितेंय जावं पूण दोन MLA एक्स MLA हॅव लेफ्ट अरे ते तेंगे चोय तेंगे कसो दिवस जाता ते म्हाका खबर ना तेका लागीं तुवें सांगिल्लें तें जेन्ना रेजिनाल्डाक पयलो जेन्ना रेजिनाल्डान तेका सांगलें TMCक हांव येयलो जाल्यार आपूण येतलो म्हूण तेन्ना तो येवना मागीर तेका काँग्रेसीन तिकेट दितरी हें जातरी तो तरी येयलो आनी तो पद गेलो तेका विचारा मरे कितें केलो तो इट इज नॉट एनी हार्म फॉर अस आता जेन्ना TMC तुम्ही म्हणटा गव्हर्नमेंट फॉर्म करतली व्हॉट विल बी युअर रोल माय रूल मेथड व्हॉट विल बी आर यू गोइंग टू क्लेम फॉर द CM शेअर नो इट इज नॉट माय सी केन्ना कितें आसता मरे हॅलो द्या हांव पयलो पॉलिटिशियन न्हू समजला न्हू या जेन्ना आमची आवयक लागून पळय आमी झगडल्या कोंकाणी लागून तेन्ना हांव पॉलिटिशियन पासून न्हू हांव एक सिमेन तेन्ना हांवें 2 लाख लोक वयलो थिंगा खंय पणजे तेन्ना आमी हिंगा 10 दीस सारकें गोंयां सावथाक आखें बंद केलें तूं तेन्ना जालो नासतलो तूं ल्हान आसतलो आख्खें मोटरसायकल चलोवंक जायना मोटर चलोवंक जायना 10 दीस आनी आमी कोंकाणीक लागून जायत केलें आनी रोमन स्क्रिप्ट लागून करताले मागीर ते तुमचे सारके मोठे मनशांनी एक लायन मारली थिंगा आनी देगनारी केली ती सगळे बघ पूण आमी रोमन स्क्रिप्ट करता आनी रोमन स्क्रिप्ट जर जाल्ली जाल्यार आज आमकां इंग्लीश मिडियमान गरज नासली कित्याक आल्फाबेट सेम आहली रोमानीची आनी इंग्लिशाची पूण ट्रेसान आमी रोमानी लागून झगडटाच पूण प्रॉब्लेम कितें त्या टायमाचेर म्हाका म्हगेलो संपलोलो भाव म्हगेलो पॉलिटिकल गुरू म्हाका दोतोर विलीन वर्सान तिकेट दिली गोवा काँग्रेसाची हांव घेनासलो न्हू तेन्ना म्हाका कोण शिकोवप ना म्हूण चॅलेंज जालो हांवें गेली ती कित्याक हांव सेकंडराव पास जालां 4 वर्सां आसता सेकंडराव म्हणल्यार SSC मागीर म्हाका डिफिकल्ट जालें स्कॉलरशीप पळय हांवें कॉरेस्पॉन्डंट सूट केलां पूण प्रॉब्लेम पळय म्हणटा चर्चिला गे पड कितें आहा तकल्यान शिकपाचें आनी हय म्हाका प्रॉब्लेम ना CM जावपाक चलोवपाक पूण जेन्ना गोवा काँग्रेस गेलें हांव हायस म्हाका हे बाणाली मोगा लोकांक निवडून दिलो आनी तो निवडून दिले तेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना म्हाका फकत एक पार्टी मायनॉरिटी चीफ मिनिस्टर जाय म्हणून हांवें सांगलें फेरोलान सांगलें फेरोल आमदार ना विक्टर आमदार विक्टरान सांगलें मोबिनान सांगिल्लें माम कादोस माम सांगलें 5 वर्सां जालें तेन्ना तेणी सांगलें हांव एक कॉन्फ्युज हांव लिडर म्हणून मागीर कितें जालें म्हाका म्हगेलें नांव घातलें हेमी स्पोर्ट्स स्टेट मिनिस्टर म्हणून हांवें म्हणलें म्हाका नाका हांव नेवो न्हू सॉरी ते म्हाका स्टेट स्पोर्ट्स स्टेट मिनिस्टर म्हणून राणेन नांव घातलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हगे त्या पेपराचेर येयलें आनी मागीर म्हाका दिवना म्हाका कांय ना पूण जेन्ना हांवें चिंतलें बार्बोजाक चीफ मिनिस्टर करपाक आनी हांवें गोवोरमेंट उडयलो बार्बोजाक एक टॅक्निकल जायना जावन म्हणून लागलें कोण कालापा करया कालापाक कोण त्रास जायना जालें सगळ्यांक जालें चर्चिल आलेमां चीफ मिनिस्टर हांव पयलो आमदार आनी हांव पयलो चीफ मिनिस्टर हें गिफ्ट केद म्हणटो देवालो म्हाका बाणाले लोकांक मागणें केद म्हणटो म्हाका सो गोंयचो हांव चीफ मिनिस्टर जालो 19 दिसांनी 4 गोंयचे प्रोजेक्ट पास केले तिलारी प्रोजेक्ट कोंकण रेल्वे बॉम्बे टू दिल्ली बोटी हाडल्यो त्यो ओवर ब्रिज मारगांव गोवा टू दिल्ली ट्रेन गायली कितले दिसांनी 19 दिसांनी BP सिंग तेजो प्रायम मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीस रेल्वे मिनिस्टर आनी मागीर बार्बोस मोगालो आपल्याक जाय तेन्ना म्हाका मागिल्लें हांव दिवपाक गेलो जॉर्ज फर्नांडीस गोंय येयलो BP सिंगान सांगलें म्हाका 1 वर्स राव म्हाका हिंगा 10,000 लोकांक सांगलें मुगे भाव लागले हांवें म्हणलें उत्तर मुगेलें
PPC सांगलें नो. मागीर उत्तराक एकलो चर्चिल आलेमाव पळय म्हणटा चीफ मिनिस्टर दिलो मनीस. सो आय एम नॉट अ ग्रीडी फॉर द पावर. म्हगे कितें पॉलिटिक्स म्हणटा तें म्हाका ग्रीडी फॉर द हेल्प फॉर द पुअर पीपल. आमी लायफ बरो हांव पब्लिका बरोबर. सो कोण सीएम जातलो कोण जातलो दॅट इज नॉट माय काउंट. देवाक जाय तो जातलो. सर तुम्ही आता म्हटले यू जॉईन TMC ओनली टू डिफीट बीजेपी. या अशें तुम्ही म्हणता. Yes. द थिंग इज तुम्ही म्हटले बीजेपी डिफीट करपा खातीर TMC जॉईन. येस. पण in the assembly it was always seen that you were supporting BJP, you were giving outside support, you have said that yourself that you are giving issue based support, okay, and then na kide voting astali then either you were not standing up or you were not in the assembly. तुका पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी समना जाल्यार हांव तुका कितें करूं सोदमांव. जोरी तरी हांव BJP मनीस तरी जाल्लो 96 पळय हांव आमदार गेला तेन्ना हांव तुका उलयता म्हाका एज आन्सर दिता तुका. 96 पळय आमदार जाला तेन्ना मागीर वाजपेयी वोट घेतलो प्रायम मिनिस्टर. तेन्ना हांव मुकोळे 12 जाणां 9 जाणां 10 जाण कितें वोट आसता म्हाका नॉर्थ इस्टाचे मुकोळे हे आहले MP ते हांव लिडर. ते सगळे गेले हांव एकलो येयलो गोंया. म्हाका वाजपेयीलो जावं हिंग गेलो प्लॅन घेवन खूब म्हाका डिमांड दिले. हांवें सांगलें म्हाका गोंय दिल्या पासून ना कित्याक वाजपेयी इज अ गूड मॅन रॉंग पार्टी म्हूण हांव जावना. कित्याक रॉंग पार्टी हें भाजरांक जालें विश्वा पारशिदा ते पर्यंत ती पार्टी कोता येवपा न्हू. हांवें वोट घायलो ना एक वोटा लागून तो पडो. उपरांत हांवें सेफ गोवा केलें तेन्ना हांव जावं रेजिनाल जावं बाबूश मोन्सरात जावं संपलोली विक्टोरिया जावं सालगोंदार जावं आमी काळी पारीकाराक आवटसायड म्हूण सपोर्ट करपाक गेले. थिंग गेले थिंग जायना म्हणटकूच आमकां एडवानी बरयले. एडवानीन सांगलें पारीकाराक तापयलो तूं कितें जाय CM चर्चिल आलेमाव CM कर. हांवें एडवानी सांगलें म्हाका तुमगेले पार्टीन CM जावपा नाका. आय एम नॉट इंट्रस्टेड. आनी कोण जावन CM जावन गेलो बरें हेच्या म्हूण तूं चल्ला बाबा म्हणून 7 दिन जावन गेलो. आय एम नॉट अ ग्रीडी फॉर द पॉलिटिक्स माय फ्रेंड. हांव मुगे तरी आतां तरी हांवें सपोर्ट केलो ना हेका तो मुगे डिवलपमेंट तूं कोतालो आनी डिवलपमेंट जाल्यार तूं बरो लोक रावता. वाय सेईंग आय मीन हाव दिस थिंग मॅन. सर माझो लास्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन सगळे जाण लास्ट द्यार आनी 100 दीस बरो मोड. लास्ट क्वेश्चन लोक म्हणटात यू सपोर्टेड BJP ओनली बिकॉज the government was funding your football club. My friend, हांवें मुगे जिवितान हांवें गोर काबार केला फुटबॉलाक. फुटबॉल इज नॉट माय न्यू माय 55 years. जेन्ना म्हाका लागून सरकारान ती कोरोना स्कीम सरकारान जो पळय संपलेलो भाव पारीकार जेन्ना चीफ मिनिस्टर आहलो तेन्ना गोंयची इस्टेट तो स्पोर्ट्स फुटबॉल म्हणलो आनी तेणें एक स्कीम केली. नॉट फॉर चर्चिल आलेमाव 4 क्लबां केली. आमगे क्लब आहलो आय लिगेक तुगेलो स्पोर्टिंग आहलो सालनगर आहलो डेपो आहलो 4 क्लबां केली. जेन्ना मायनींग बंद जालें ते दोनूय बारसले आनी पिटेरूय बारसलो. एकलो चर्चिल आलेमाव इंगेन रायलो क्लब. आतां चर्चिल आलेमाव क्लब 3 तेंगे कितें सपोर्ट येता ते म्हणटा आमगे पिनाट्स ते तेंगे सपोर्ट दिता ते ती स्कीम हांवें गेल्या. हांवें म्हाका कोणें हावर केलो ना. म्हाका BJPन हावर केलो ना. हांवें स्कीम गेली ती म्हणजे कांयच पळय स्कीम घेवपाची. तूं केसो पती पड उलयताय हें भुरगेपण उलयताय हे पड ना रे आयक रे जेलसी पड लोक आहा तो कितें उलयता आनी तूं तो जालो तो शिकलो भुरगो मरे ना. हांव म्हणटा जेन्ना पळय केन्ना इम्पॉर्टंट वोटींग असले त्या टायमार तुका गव्हर्नमेंट ब्लॅकमेल अरे म्हाका ब्लॅकमेल केलो ना. जेन्ना हांव पुडश्याचे प्रॉब्लेम बिलां बायसलो सी बिलाक हांव बायसलो जेन्ना कितें सारकें ना तें हांव बायसलो. म्हाका कोणाच्यान घेवपाक जायना तो. नोबडी कॅन बाय मी माय फ्रेंड टील नाव आनी टील डाय. पूण जेन्ना ची स्कीम पळय आहा ती स्कीम फकत एक चर्चिल आलेमाक दिल्या ते म्हाका पिनाट्स पयशे मुगे फुटबॉल गेमीक. वी ऑल नो
how much you spent for तूं जाण जाल्यार तें क्वाशें कित्याक जाता पूण अशें ना एसो तें कितें आय तुमचेर जाता म्हणून हांवें क्वेश्चन एसो मरे थोडे जेलेसी मनीस पळय हाय आनी तेंकां केन्ना तेमी 1 रुपया केन्ना बॉल्सांत मोडना फुटबॉलाक ते हावजांनी उलयले ते हावजां उलयले चर्चिलाक तेका शिकलो बुरूच ते शिकलो बुरूच जावन गेले ते सारके जेन्ना चर्चिल आलेमांव ते स्कीम लागून जायना प्रमोद सावंत म्हणटा तो बारीक समाज म्हूण तेका सपोर्ट केला फूल कित्याक हिंगा बारीक समाजाचो चीफ मिनिस्टर रावंक जायना ते रोखडे उडयता ते नाचो लुजीन फालेर जाल्लो 2 पाट उडयलो दोतोर विली जालो उडयलो बालबो जालो उडयलो चर्चिल जालो चर्चिलान सोडलें पूण बारीक समाजाचो हिंगा चीफ मिनिस्टर उना रोखडो उडयताय तेका लागून हांवें तेका सपोर्ट केलो पूण इश्यू बेजार सपोर्ट केलो आनी आज सांगता ही इज द बेस्ट मनीस तो खुंचे पाडीर रंग आसूं इज द बेस्ट मॅन ताणें खूब बरें केलें ताणें वायट कांय केलें ना प्रमोद सावंत म्हणटा तो बारीक समाजाचो आज जालो आनी ताणें पळय चलयलें हांव तेका वाल व्हरतां तो खुंचे पाडीर जावं म्हणटा इज अ गुड पर्सन ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर जेन्ना तुवें तेका क्रिटिसायज केलो अरो माय फ्रेंड 3 लायनर न्हू हें पळय म्हणटा हें पळय हाडा हे 3 लायनर प्रोजेक्ट हे सगळे काँग्रेसीन हाडले ते पूण कितें आसता गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस पूण जे पळय 4 ट्रॅक बी पळय जाल्या हे 2 ट्रॅक पळय जाला ते केन्ना जालें ते चोय मरे कोण पास केले चोय मरे दिगांबार आसताल मरे वेलकम म्हणून दिगांबारान केलें मरे आतां तेच नाक पडा तेन्ना ते नाक पडा तेन्ना पडले वय हांव पडा पूण ते मागीर न्हू एम सगळ्यांक काँग्रेसीन मागलो मरे दिगांबर ते सो मागीर नाक पडा रोटाय चोय पॉलिटिक्स ते पॉलिटिक्स मुगे हिसपान 1 लायनर पास जालो 1 ट्रॅक पास जालो तेजे कितल्यो रेल्वे हाडपा जाले कितल्योच हाडपी हे रोडपी हे बरें तूं म्हाका सांग आतां आमगेर हे आहलो एअरपोर्ट आहलो हो एअरपोर्टाचेर हें करूं जाय नासलें तुगे एक्सपान्शन करूं जाय नासलें जर तर ही आखी बिर्ला त्या दोना भाऊसाहेब बांडोकार दोना 4 आनी 8 दिलोली बिर्ला फॅक्टरी सोडून बिर्ला लँड कितें आहा ते एकवार केलें जाल्यार नेबी तो हिने हाडी हें करूं जाता बरें एक्सपांड करपा जालें एअरपोर्ट कोण वयलो तो काँग्रेस वयलो ना थिंगा राणी ना सादील ना सगळे काँग्रेसीन वयलो मरे तो आनी मागीर कित्याक रोडा तुमी तर तुमी खाली पॉलिटिक्स करूंक सोदताय लोकांक फोडयताय तुमी आनी लोक आमी रोडा फोडटा थँक्यू चर्चिल बाब तुम्ही आमकां तुमचो प्रेशियस टायम दिलो you answered all our questions आणि क्वेश्चन ना तुमकां कितें जावपाक and you give us enough time to and cleared all the questions. Thank you very much Churchill Bab and hope you get elected again and I am also thanks for you कित्याक तुमी म्हाका इंटरव्यू घेल म्हूण आनी हांव ओपन हार्टेड म्हूण तुका ओपन सांगलां म्हगे काळजी उगडलें कोडलें हांव पॉलिटिक्स पळय म्हणटा म्हगे ओपन पॉलिटिक्स हांव हाडलें कांय दवरना आनी हांव सिन्सियरली आहा म्हगे वतोच कोन्न तो रिपोर्ट जाय तो कोडलें that is what Churchill is known for. Thank you very much. देव बरें करूं.